असलेले एक जे युनियन असा नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियन, ह्या नेस्ले कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनाचो आजच्यान म्हणजे जी तेंचो आमी 14 दिसाची नोटीस दिल्ली ऑगस्टान, आणि त्यानंतर कितें तरी कन्सिलेशन जातले अशी म्हणून वाट पळोवन आमी एक बाबा ते आमचे मॅनेजमेंट आसा, गव्हर्मेंट आसा, तांकां सुबिद्धी मेळटली अशें आमी ठरयल्लें आणि त्या प्रमाणे आमी वाट पळयली. परंतु ते सरते शेवटी कांयच निष्पन्न जावंक ना. आमचे जे कामगार आसात त्यांचे ह्युमन रायट व्हायोलेट्स जाल्ले आसा, म्हणून त्या अनुषंगान जो आमी आमच्या एक आमरण उपोशणाचो जो एक कार्यक्रम आसा हांगासर, तो त्या कार्यक्रमाची सुरवात करया. कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स युनियनचा विजय असो. सोडचे ना रे, सोडचे ना, जिंकल्याशिवाय सोडचे ना, सोडचे ना रे, सोडचे ना. जिंकल्याशिवाय सोडचे ना. मिस्टर आनंद शिरोडकर आणि त्याचप्रमाणे आमचो एक्झिक्युटिव्ह मेंबर जो आसा श्री सहदेव गावस, हे दोघे जाण आयच्यान आमरण उपोशणासाठी बसलेले आसा. आणि त्यानंतर आमचो दुसरो एक पदाधिकारी आसा, त्याचें नाव सुशांत गांवकर. सुशांत गांवकर घरा कडेन एक प्रॅक्टिकल डिफिकल्टी असल्या कारणान आजच्यान बसना, पण तो फाल्यांच्यान येतलो आणि तो तांकां जॉईन जातलो. अशें मिस्टर आनंद शिरगांवकर, त्याच प्रमाणे सहदेव गावस आणि सुशांत गांवकर हे तीग जाण आमचे ऑफिस बेरर जे आसा ते ह्या आमरण उपोशणाक बसलेले आसा. ते गोंयचे भाव, गोंयचे भुमिपुत्र जांकां नेस्ले कंपनीन त्रासान उडयल्या, कारण तांणी नेस्ले कंपनीन 2.5 वर्सां पयलीं किंवा 3 वर्सां पयलीं युनियन फॉर्म केल्लें, आनी युनियन फॉर्म केलो म्हणून त्या भुरग्यांक तांणी काडून उडयल्या. पयलीं तांचे युनियनाचो प्रेजिडेंट, सेक्रेटरी, जे ऑफिशियल्स आशिल्ले तांकां तांणी पयलीं काडून उडयले, आनी मागीर तांणी आनी 18 जाणांक काडले. आतां तांकां काडून 2.5 वर्सां जालीं. आमी शिवसेना गोवा राज आनी एफिलिएटेड टू आमचे एक विंग आसा, हे स्थानीय लोकाधिकार समिती, म्हणजे स्थानीय लोकाधिकार समिती हे आमी गोंयचे लोक, आमचे गोंयचे भाव भयणां किंवा गोंयचे भुमिपुत्रांक आमी तांचे खातीर लडटात आणि तांकां न्याय दिवपाची आमी ट्राय करतात किंवा न्याय घेवन दितात. सो आमी हे नेस्लेचे जे हांगा वर्कर्स आसा, जे आज हंगर स्ट्रायकाक बसल्या, उपोशणाक बसल्या, तांकां शिवसेनेचो आनी स्थानीय लोकाधिकार समिती गोवा राज हांचो पूर्ण तेंको आसा, आनी हांचे बरोबर आमी सदांच रावतले. हांकां लागून आमी झगडटले आनी तांकां आमी न्याय मेळोवन दितले. हो आमरण उपोशण आज जो चालू केल्लो आसा हो कायम आसतलो. जो पर्यंत न्याय मेळना तो पर्यंत हे उपोशण सोंपचें ना.